वरदे हर विठ्ठल पार्वती पदे हर हर महादेव सीताकांत स्मरणम जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लहराई माता की जय ओम लिंगेश्वर महाराज की जय श्री शांतादुर्गा माता की जय शांतादुर्गा प्रसन्न श्री लिंगेश्वर प्रसन्न श्री आम्ही लयराईचे दोन हांगासर वर्ष पद्धती प्रमाणे 5 दिसांचे आणि 3 दिसांचे रावले आसा। 5 दिसांचे जे रावले ते सोमारच्यान तेंच्यांनी सुरू केल्ले जेवण आमचे व्रत धरपाक आणि 3 दिसांचे आहा पळय तेंच्यांनी कालच्यान येवपाक येयले हांगासर येयलेले हांगा आणि आमी वर्ष पद्धती प्रमाणे हांगासर एक गांव असो जे आसा पयस आसल्या कारणान एक जंगल वातावरण आसा हांगासर थंयसर आमी रावता कारण की आमकां देवीच्या हेज्या प्रमाणे लोक वस्तीचे पयस आसले चड बरें आसतलें आमचें रावपाक सवय रावपाक आमकां सो आमकां ही जागा आसा पळय ही लिंगेश्वर देवस्थान आमच्या हांगासर ती एक जागा एकदम बरी आहा हांगासर आमी आमकां जवळ जवळ आमकां 37 ते 38 वर्सां अशी जावन गेली आमकां हांगासर की आमी हांगासर रावता आमच्या पेक्षा जाणटे बी आसा ते बी हांगासर पयलीं आसलेले म्हाका जाता 28 वर्सां जाली अशें करून आमी खूब वर्सां जालीं आमकां 37 to 38 इयर्स म्हणजे जाल्लेले आहा आणि आमकां पाणी असल्या कारणान हांगासर एक बऱ्यापैकी हांगासर एक न्हावपाचो पाणयाचो प्रॉब्लम ना दोन आमी न्हाले न्हावन वयर सरले काय जेवणाक बसले अशे पद्दतीन आमचो हे जाता सगळ्याक आमकां सोयी आहा पळय ही एकदम बरी जाल्लेली आसा आमी 5 दीस जेयता आसतना एक व्रत आसता पळय सगळें काम जेवण सुद्दां आमी रांदतले जाल्यार आमकां वोल्यांनीच रावंक जाय एकामेकाक आमी तेकोंक जायना त्या प्रमाणे हांगासर आमचें जेवण बी सगळें आमी करता आनी तशें जेयता आसतना आमी एकामेकाक तेकानासतना बसता आनी आमी जेवन सगळें काडटा आमी वर्ष पद्धती प्रमाणे आमी एक आसता आमचो व्हडलें जेवण म्हूण आसता तें व्हडलें जेवण आमी एक्चुली फळाराच्या आदले दिसा घालप आसलें रातचें आमचे काही एक वाटेची परंपरा समस्या असल्या कारणान आमी हे जेवण आहा पळय हें दनपारचें दवरलें कित्याक लोकांक जेणे करून आमकां एक प्रसाद आमच्या लोकांक हांगासर मेळचो म्हणून आमी हे दनपारचें दवरता आनी तशेंच आमी आयज सगळे बेगीन आयज देवाचें नामस्मरण करून आमी आरती करून आयज आमी जेवण जाल्लेलें आसा आमचें सगळे धोण जेयले त्या नंतर आमी हांगासर आमच्या लोकांक प्रसाद चालू केल्लो आहा अजून लोक जेवप चालू आसा हे आनी एक वरभर आमचें चालू उरतलें जेवण सगळें जाल्या उपरांत हांगासर सुशेगाद हांगासर जेवन बी गेल्या नंतर आमी मागीर सुशेगाद आमी आमचो आराम घेतले।